फाटल्या कांय वर्सां सावन कवळे शांतादुर्गा पर्यटन संकुलाची अवतिकाय जाल्या। कांय तेंपा पयलीं ह्या कॉम्प्लेक्सांत रेस्टॉरंटां आनी लॉज आशिल्ल्यान पर्यटक थंय राबितो करताले, पूण बंद आशिल्ल्यान हो कॉम्प्लेक्स मातये भरवण करचो तशें केलें जाल्यार थंय पार्किंग, पर्यटकां खातीर टॉयलेटी आनी थळाव्या लोकांक बारीक सारीक धंदे घालपाक दुकानां घालपाक मेळटलीं अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें। आयकयात। एक म्हणजे आमकां त्या ट्युरिस्ट हॉटेलाची गरज ना। पयलीं म्हणजे जो मारुती गडार वता त्या रस्त्या वयल्यान आमी रायट मारून फाटल्यान जो रस्तो काडला तो बरोबर ट्युरिस्ट हॉटेल जे आसा ते मोडपाचे आनी तो रस्तो थंयच्यान काडपाचो, म्हणजे लोकांक जो त्रास जाता तो पयलीं बंद जातलो। ट्युरिस्टाक रावपा खातीर पानोड्या, कवळ्या, त्या नंतर रामनाथी भरपूर फॅसिलिटीज आसा। ओन्ली डेव्हलपमेंट ऑफ पार्किंग इज रिक्वायर्ड। ते सगळे मोडून थंय डेव्हलपमेंट ऑफ पार्किंग करचो, जेणे करून लोकांक थंय हें करचें। बरी टॉयलेटां बांदपाची गरज आसा, ती टॉयलेटां बांदपाची। आनी 2-3 आमी लोकां खातीर जे पळय ड्रायव्हर्स आसता तांचे खातीर थंय सोयी ना, त्या खातीर टॉयलेटां बांदता आसतना एक 4-5 बाथरूम जर बांदले आसत जाल्यार ताजो फायदो त्या ड्रायव्हराक जातलो। आमकां इम्पॉर्टंट कवळें इतलेंच आसा, ट्युरिस्ट इम्पॉर्टंट आमकां ना, ट्युरिस्टाच्यो बिल्डींग आमकां इम्पॉर्टंट ना, कारण अशें कांय ना, कारण थंय सगळें एवेलेबल आसा। थंय रावपाक अग्रशाळा आसा, रामनाथी रावपाक अग्रशाळा आसा, महालक्ष्मी रावपाक अग्रशाळा आसा, खुद्द आमच्या गणपती टेम्पलाची अग्रशाळा आसा, नागेशाची अग्रशाळा आसा। इतलें आसा आसतना आनी थंय रावपा खातीर आमकां पळोवपाचें ना। ते मागीर नाका आशिल्ले हब तयार जाता, आमकां ते करपाचें ना। आमकां लोकल मनीस थंय ग्रो करपा जाय, आनी लोकल जो मनीस आसा तांकां ट्युरिस्टांक मेळटलें काय कितें, कारण आमी पळयलां आमी जो बस स्टँड बांदलो ताचेर आज खरे आमचे गाडेवाले आसा, हे पळय हांगाच आसा आमचे गाडेवाले, ते पळय रस्त्यांनी हें आसा। त्या पेक्षा ज्या कडेन ट्युरिजम आसा थंय जर आमचे गांवचे लोक जर उबे रावले जाल्यार ताजो फायदो गांवकारांक जातलो, ह्या बद्दल दुबाव। थंय दुकानां घालची बारीक बारीक, तातूंत आमचे गांवचे जे यंग जनरेशन आसा जांकां धंदो चालू करपाक इप्पत आसा आनी करूं शकता, तांकां थंय दुकानां दिवची। प्रोसेस स्टार्ट केलो तुम्ही रस्त्याचो, आतां तुमी तो प्रोसेस ना हांव मोडपा लायतलो तें। मोडले नंतर जो रस्तो आसा तो जागो आमी जमा दितले आनी सकयलो जागो आमी घेवन तो रस्तो सारको करपाचो थारयला। दुसरी गोश्ट, वयर जो आमकां पार्किंग जाय, वयर मसूण आसा त्याच्या सकयल जे पार्किंग जाय, सादारण 100 गाडयांचें पार्किंग थंय आमी करूं शकता। तर जीटीडीसी म्हणटा की ते परत आमी रिवायव करून टेंडर काडून ते चलोवपाक दितले अशें तांचो प्लॅन। तांकां कितें जाय पयलीं तांणी म्हाका मेळचें, जीटीडीसीच्या ऑफिसरांनी जीटीडीसी कितें करपाक जाय तांणी म्हाका सांगचें। म्हज्या पंचायतींत म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत काम करता आसतना कोणूय ऑफिसर कितें डिसिजन घेवंक शकना, कारण ते चलूंक शकना। ओगीच सरकाराचे पयशे मेळत थंय मोडटले, त्या पेक्षा तो योग्य मार्गान योग्य मनशा पर्यंत, गरीब मनशा पर्यंत कशें पावोवपाचें हें पळोवपाचें आवश्यक। आमी हें पळयता की हे जे रेस्टॉरंट आसले हांगा, ट्युरिजम रेस्टॉरंट आसले ते बंद पडले आसा कवळ्या, कळ्ळें? आनी लॉजिंग आसलें तेंय बंद पडलें आसा। पयलीं कितें चलतालें हांगा आमी हे हॉटेल, ट्युरिजम हॉटेल हे आमी कमीत कमी 22 ते 23 वर्सां हॉटेल चलयले। गोंयान एकूच हॉटेल आमी सांबाळून दवरलेले, ट्युरिजम हे कवळ्या, शांतादुर्गा एकूच ट्युरिजम, आनी बाकीचे गोंयान जी आशिल्ली ती सगळी बंद पडलेली आनी हे आमी 22 वर्सां चलयले। आनी आमी म्हयन्याक सगळे टोटल मेळून गव्हर्मेंटाक 22,000 रुपया आमी भाडें दिताले मंथली। टोटल 22 वर्सां आमी चलयले। गव्हर्मेंटाक हो फायदो जाल्लो, गव्हर्मेंटाक नाका म्हणून गव्हर्मेंटान हे मोडूना। आतां दशा पळय कितें जालें तेजी, टोटल 7 वर्सां जालीं। हे 7 वर्सान कितले जोडटले जाल्यार ट्युरिजम ते तुमीच पळया की आमी म्हयन्याक 24,000 भाडें भरला, 22 वर्सां भरला, की हे गव्हर्मेंटाक नाका जालें। एक बारीक कारणां लागून तेंच्यांनी आमचे कडेन काडून घेतलें। आतां बंदूच आहा तें। आतां 7 वर्सां जालीं बंद आसा। आतां 7 वर्सांनी कितलें लुकसाण जालें गव्हर्मेंटाक ते तुमी पळया।